नुस्त्या मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या बाजार संकुलांत साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 वर्सांत तर ह्या प्रकल्पान पावसाचे गळतीचे गिराण लागला. नेटाचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाख्यांतल्यान पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून व्यापाऱ्यांचें लुकसाण जाता. उदका पासून बचाव करपा खातीर व्यापाऱ्यांक बालद्यो आनी हेर आयदनांचो आदार घेवचो पडटा. उदकाक लागून ग्राहक निसरूनय पडटात, अशें व्यापाऱ्यांचें दुखणें आसा. बाजार संकुलनांतले हे समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आसा. दुसऱ्या वटेन ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालतले, अशें पालिकेन सांगलां. नुस्त्या मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या मार्केट प्रकल्प संकुलात सध्या व्हडली समस्या निर्माण जाल्ली आसा. ही समस्या म्हळ्यार ह्या मार्केट संकुल प्रकल्पाक पावसाच्या गळटेचे गिराण लागिल्लें आसा. फाटल्या सेगीत 4 दीस पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून ह्या प्रकल्पात सध्या व्हडा प्रमाणात पावसाचें उदक गळटा. देखून बाजार संकुलांतले वेपारी आनी बाजारांत येवपी ग्राहकांक व्हडली मोठो त्रास सोंसचो पडटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 वर्सांच्या मार्केट प्रकल्पात ही गळटीची समस्या आशिल्ल्याचें कळटा. हे विशीं थळावे नगरपालिकेक कळोवन लेगीत ह्या मार्केट प्रकल्प संकुलाच्या पाख्याची दुरुस्ती करपा कडेन आड नदर जाल्ल्यान अजून ही समस्या व्हडा प्रमाणांत जाल्ली आसा, अशें कांय वेपाऱ्यांनी सांगलें. पावसाची गळटी सुरू जातकीच सामानाचें संरक्षण करपा खातीर बादल्यो नाजाल्यार हेर आयदनां दवरची पाळी येता, अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगलें. कांय ग्राहक उदकाचेर निसरून पडपाच्यो घडणुको लेगीत घडटात, अशी म्हायती कांय विक्रेत्यांनी दिली. मजगतीं हे विशीं दिवचल पालिके कडेन संपर्क केलो तेन्ना सद्या पावसाचो नेट आसा. पावस कमी जातकीच ह्या उदकाचे गळटेचेर उपाय काडटले, अशें नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी सांगलें. आतां पळोवचें पडटलें ह्या बाजार संकुल प्रकल्पाच्या पाख्याची दुरुस्ती केन्ना जाता आनी वेपारी तशेंच ग्राहकांक थाकाय केन्ना मेळटा ती. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.